महापालिका अतिक्रमण उखलताना कॅसिनोतलो एकलो स्टाफ मोबायलाचेर खंय शूटिंग काडटालो ते पळोवन महापौराचे कळले. कॅसिनोची मनमानी चल्ल्या, झाडांक खिळे मारल्यात, फुटपाथ आडयला म्हूण खंय लोकांच्यो कंप्लेनी येताल्यो. एक्चुअली फुटपाथ म्हणटा ते लोकांक फ्री आसूंक भोंवपाक. हे आमकां कोणाक केअर काडनासतना हेंचे जालां, हेंची दादागिरी चल्ल्या सारकी. ही झाडां पळय, ही झाडांक फूल सगळ्यो सिरियली घातल्या, सगळ्यो सिरियली झाडांक घातल्या खिळे मारून परमिशन घेनासतना आमचे. तांकां आमी लिगल नोटीस धाडपाची आसा, लिगल एक्शनूय आमी तेंचेर घेतले. स्टॅरकेज जी भायर आयली फुटपाथचेर ती हांवें मोडून उडयल्ली आसा. तेंच्यांनी जवळ जवळ आमकां 8 लाख आमकां सायनिजीचे पयशे भरूंक जाय. आमदार बाबूश मोन्सेरात म्हणटा पणजेच्या लोकांनी कॅसिनो आड आवाज काडूंक जाय. अरे गोंयकार म्हणजे सगळे न्हिदलेले आहा, आमकां बरें आसा. आनी पणजेकार लोकून पयले न्हिदलेले आहा, कोण येवंक सोदना. तुका बाबा म्हणून बेश्टो मॅसेजीस घालता मागीर, बरें केलें आं, तुवें बरें केलें म्हणून. आनी कांय तुमी जर फुडें सोडल्यार सगळे पणजेकार जर फुडें सोडल्यार कांय असलें इनलिगलिटी जावपाचें ना. तुमी इट शीड बी तुमी क्वेश्चन करूंक जाय. तुमी आमदाराक आदले आमदाराक कांय क्वेश्चन करूंक ना. इट इज हाय टायम दॅट पीपल शूड कम ऑन द स्ट्रीट हियर. If something is causing nuisance, they should come on the street and say, yeah, this is bad for Goa. People seem to be sleeping nicely. That someone else is going to do their job. नवो आमदार आनी ताचे महापालिकेन कॅसिनोवाल्यांक आपलो रंग दाखोवंक सुरू केला. बिग डॅडीवाल्यांक विचारल्यार ते तोंड उगडूंक तयार ना. आमदार अलेक्स रेजिनाल्ड म्हणटा कॅसिनोवाले कोणाक आयकनात. लोकप्रतिनिधीचेर हात घालप्यांचेर कारवाय जावची म्हूण मंत्री विजय सरदेसाय मागता. मुख्यमंत्री म्हणटा घडणुकेचो रिपोर्ट मागला, दोशींचेर कारवाय जातली. तांकां दिला मनोहर पर्रीकरान पण तांकां दादागीर करपाक दिल्लो चान्स हिचो हें तें भायर सरता. हें डायरेक्ट मॅसेज इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्स ऑफ गोवा एंड पीपल ऑफ गोवा मॅसेज कॅसिनो ओनर्स वॉन्ट टू गिव यू, वी विल डू दादागिरी विथ यू म्हणून. सो मुगे रिक्वेस्ट, आय एम गोइंग टू रायट अ लेटर टू द चीफ मिनिस्टर. I condemn the incident if Honorable MLA was attacked or abused by the casino operators. I am of the opinion that a person who is elected has to be respected. He represents the will of the people. You cannot just attack someone. हांव रिपोर्ट घेता, म्हाका अजून रिपोर्ट मेळना, जस्ट इन्फॉर्मेशन मेळयली, हांवें रिपोर्ट मागयला. हा कोणी ते हांव तेच्या कडल्यान रिपोर्ट्स घेता ऑलरेडी. आतां हांव विचारता कितें जालां तें. ओके, हांव कितें जर जालां आसा तशें जाल्यार एक्शन घेतली वयतली. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.